काणयेचें नांव सर्गा वयली माय. काणयेकार रोनाल्ड ओलिवेरा. सादर करता जिता गोन्साल्वीस. नमन तुका सर्गा राणी, आमा परदेशांचे माये. आसां पळणार मागता उपकार, खंती दुखी विघ्नां निवार. क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा, पावतूं पळणाऱ्यांक पाव म्हाका. पावतूं पळणाऱ्यांक पाव म्हाका. म्हयन्याची रजा मुगदून परत पोटासो ग्रास दिवच्या परगांवांक भायर सरची निशाणी तें कांतार. पयण्याची सुरवात करतना घरांत ताच्या सर कुटुंबादारांनी सांगाता मेळून आमरी म्हणून अखेरीक मरये मायेची ससाय मागून कांतार गावची ती बरी संवय वर्सांतावन आमगेर चलून आयल्या. आजय हांव परत भायर सरलां त्या परगांवांक आनी कांतारा रुपी मागून आसां ते मरये मायेची ससाय. पूण आज म्हज्या काळजा गुंडायेंत फाटल्या वर्सां परस चडीत दूख भरल्या. कित्याक हें अपुरबायच्या कांतार गायता आसतनाच मोदेंच गदगदीत जावन सर्वांच्या दोळ्यांनी वेगळ्या साराची दुकां हाडोवचो तो मैपासी ताळो आज ना. म्हज्या मायचो तो मोवाळी ताळो ससनाक बंद पडोवन थोडेच दीस संपल्यात. तिचे निर्जीव कुडीर अखेरीची दीस घालचे खातीर गांवांक आयिल्लो हांव परत परगांवांक वचूंक भायर सरलां. पूण म्हजी मत आदले ते दीस नियाळतात. कांतार संपलेंच सांताक्रुजाची कुरू काडून बेसावंदी माय म्हणून हांवें हात जोडचे. तिणें भरिल्ल्या काळजान दुकांच्या उमाळ्यांनी म्हाका बेसावन दिवन वेंगेन घेतना म्हाका भोगचे ते वेगळ्या सराचे अकलास. अखेरीचे घडये माय हांव वचून येतां, तुजी भलायकी सांबाळ म्हणून तिका मोगान जागवण दितना तिणें आपलीं दुकां आनी पोट भरिल्लीं नाकाचीं बुडां पालवान पुसून म्हजे विशीं खंत करिनाका राया, तुजी भलायकी सांबाळ हेणें तेणें भोंवतना सत्राय कर म्हणटना म्हज्या काळजांत भोगचीं तीं दुकां भरीत भोगणां. पावुल्ल्या फराक कागद बरय बळा. दुकांच्यो जरी दोळ्यांनी वळतना तिणें हात हालोवन करची ती अखेरीची विनंती. ना, म्हाका माय जाय. तिचे खातीर हांव कितेंय सॅक्रिफीस करूंक तयार. म्हज्या जिणेचो संतोश तिचे संगी उबोवन गेला. म्हज्या जिविताक तिचे विण अर्थ ना. जर म्हाका देव म्हजो दिश्टी पडोवन म्हणात तर म्हाका तुका कितें जाय? मागतलों धाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येवं म्हजी माय. कोंकण कोगूळ विल्पेरे बिंबासाची अर्थां भरीत सेंतिमेंताळ पद म्हज्या उडासाक येवन दोळ्या खांचींनी दुकांची जरस फुटली. जल्म दिल्ल्या आवयचें खरें मोल कळाजें तर तिका होगडायल्ल्या निराधारी पुताचें काळीज उक्तें करून पळयचें. माय आनी म्हज्या मदल्या मधूर बांदांचें वर्णन करूंक जोगत्या उतरांची सुकी धाड पडल्या म्हजे लागीं. सामान्य उतरांनी सांगून तर ती फकत एक आवय न्ही, बगार म्हज्या जिणयेची देवी. दिसपडत्या ग्रासा खातीर 7 दर्या पलतडीच्या परगांवांत कामार आसल्या म्हाका फांत्या फरारच गडगड्या सारकी वर्दी मेळिल्ली. म्हज्या मायच्या अकालीक मरणाची यागाथाची खबर आयकून मोळा बस कोसळून पडिल्लो अणभव जाल्लो म्हाका. हांव आनी स्मिता उटाउटी गांवांक भायर सरचे तयारेर पडिल्ल्या. तितल्यार 5 जाणांचो एक पंगड भितर सरलो. तांच्या मदल्या म्हज्या इश्टा नविनाची मात्र वळख धरली हांवें. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर रॉनी. नविनान आनी ताचे सांगी आयिल्ल्यांनी म्हाका पटलून धरलो. बुजावण दिवची ही नवी रीत आसतली चिंतलें हांवें. आमच्या सुखांत मात्र न्ही, बगार दुखांतय आमी देवाची स्तुती करिजे म्हणून म्हजो धर्म शिकयता तरी म्हज्या जिणेचो उस्वास जावन आसल्या म्हजे मायक म्हजेतान वेगळा सारकेल्ल्या त्या लॉर्डाक प्रेज करूंक म्हाका इल्लेशे त्रास भोगले. जेजू आमचो सोडवणदार, तोच आमची बचावी,
तोच आमचो भरवसो. त्या सडवंदाराचेर भरोसो दवर, तुका खंयच्यान ती उणें आसचें ना. नविनान शर्मावन दितना त्या दुखाच्या वक्ताय हांव एक फावटीच्याक थटाकलो. फाटल्या थोड्या दिसां आदीं पर्यंत आपल्या इश्टा संगी मजा मारतना इगर्जेचें दारस विसन गेल्लो नवीन आज एकाच सणे प्रवादे बरी उलोवंक लागलो. म्हजी नकलापणी करता गाय, हांवें चिंतलें. कोण म्हणटा आमकां खंयच्यान ती उणें ना म्हणून? तर आमचे मांयक जिवंत करूंक दिवंक सांग तुज्या लॉर्डा लागीं. स्मितान पिसांतूर जाल्ल्या बरी बोबाडतना हांव वास्तवीक संवसारीक फाटीं आयलो. स्मिताक हांवें सांबाळलें. वय, जल्म आनी मरण आनी ताचे मदें घडचें सगळें देवाचेच कुशेन. ताका सवाल करूंक आमकां अधिकार ना. पूण असल्या कठीण कारांदयाच्या वखदां आमचो स्पिरीत इल्लो धंडळटा. मनशां सैमतें. सडवंदारा सोम्या स्मिताच्या मोतीक उजवाड दी. रॉनीक आनी स्मिताक तुजो दैवीक वांटो उगडाप कर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. नवीन आनी ताचो पंगड दिम्यांनी पडोवन व्हडल्यान बोबाडतना हांव स्मिता, म्हजे मित्र रिची आनी स्टॅनी मोने जावन पळोवंक पडिल्लो. 15 मिनटांची नॉन स्टॉप बोबाट आयकल्ल्या तांच्या लॉर्डांनी समाधानाचो स्वास सोडलो कोण ना. तांच्या मौनपणाचो फायदो उठोवन रिच्चीन आनी स्टॅनीन सवकास मागणें सुरू केलें. ससनाचो विशव दी तिका येसुम्या, नमान मरये कृपेन भरले. ह्या मागण्यांत म्हाका ताळो आयकल्लो फकत रिची आनी स्टॅनीचो. नवीन आनी ताचो पंगड एकदम थंड पडिल्लो. म्हाका आतां हळू मिस्तेर सुस्तूंक लागलो. दिसाक 4 लेखान उदेंवच्या खंयच्यागी नव्या पंगडाक नवीन सेरवालो आसतलो म्हणलें खात्री जातना हांव चतूर जालों. जेजूचे लागशिल्ले इश्ट म्हणून आपणाकच वोलोवच्या ह्या नव्या पंगडाची सांद्यांची संवय ती. कोणीय कश्टांत आसतना कोणाच्या कुटुंबांत अनवार आयिल्ल्या वेळार तसल्यांचेर हुस्को दाखोवन तांकां मागणाचें बळ दिवचें. वांजेलांतलीं 7-8 वाक्यां तोंडपाट करून रपारप करून उसारतना वांजेला विशीं भोव उणी समजणी आसल्या थोड्यांनी हांकां प्रवादी म्हणून पातयेवचें. असल्या संदर्भाचो फायदो उठोवन तांणी कातोलीक धर्माच्या संप्रदायाक बोट जोखून तांतल्यो चुकी सोदून काडचे प्रयत्न करचे. पयलेंच धर्मांत शेळिल्ल्या थोड्यांनी तांचे जाणव्या विशीं विजमीत भोंवचें. रॉनी, स्मिता आनी तुमी भावांनो, थोड्या वेळाचें मौन मोडून आमकां सर्वांक उद्देशून नवीन उलयलो. आमचो सडवंदार जेजू क्रिस्त आमचें मागणें आयकूंक सदांच तयार आसता. मर्येद्वारी मागणें करच्यान तुमकां कसलो अर्थ दिसता? नविनान तीक्ष्ण सवाल करतना म्हाका कित्याकय सोंसूंक जालें ना. हाका कारणय आसलें. म्हजी संवसारी आवय, म्हजी मोगाळ माय, म्हजे तावन पयस गेली दूख काळजांत जिवे आसतनाच म्हजे सर्गींच्या आवयक, माये मोरयेक म्हजे तावन पयस करचें नविनान करचें प्रयत्न हांव सोंसीन तरी कसो? तुमी कातोलिकां जेजू लागीं शीद मागच्या बदलाक हेर मध्यस्थाचे कुमकेर भरोसो दवरतात तें सारकें न्हय. नविना संगी आयिल्ल्या एकल्यान वाकमूल दितना एक फावटीच्याक म्हाका म्हज्या मांयच्या मरणाची विसर पडली. तुका खंयच्याय वस्तूंची गरज आसा तर बाबा लागीं वा व्हडल्या भावा लागीं विचारचे परस चड सडावळीन तुज्या आवय लागीं विचारूंक साध्य आसा तें तूं मानताय. हांव तर्काक देंवलोच. आमी देवबापा आनी पुता लागींच मागलें. ताचे बरोबर ताच्या सडवंदाराचे माये लागीं तुज्या पुता लागचें मागून दी म्हणून प्रार्थना केलें. तातूंत कितें चूक आसा? म्हज्या इश्टा रिचीनी म्हजी पार्तकाण गेली. ती तुमची कातोलिकांची चूक. खऱ्या क्रिस्तांवांचो भरवसो एकच एक, तो जिवंत क्रिस्त. नवीन उलयलो. तें आमी खरोखर पातयतांव आनी त्या जिव्या देवा लागीं आमीय मागतांव. सांगाता मरये माये लागीं विनंती करतांव आमचे पासत मागूंक. म्हज्या आनेका मित्रा स्टॅनीन ताळो मेळयलो. पूण मरयेच्या मध्यस्थीकेची गरज कितें? नवीन आपलें हट सोडूंक तयार नासतलो. थोड्याच वेळा आदीं तुमी म्हजे खातीर जेजू क्रिस्ता लागीं मागणें केलें. जर तुमकां साद्या मनशांक म्हजे खातीर जेजू लागीं मागून काणयून दिवचो अधिकार आसा तर जेजूची खरी आवय जावन आसच्या मरयेक आमा पापया पासत आपल्या पुता लागीं मागून दिवचो अधिकार ना? म्हज्या सवालाक नवीन आनी ताचो पंगड थंड पडलो. तें सोडया.
अंकवार माय जेजूच्या आवय म्हणून तरी तुमी ओपतात की वा तुमचें कांय तरी नवें सिद्धांत आसा? हांवें तांकां व्यंग्य सवाल केलें. जेजूची माय म्हूण आमी ओपतां, पूण तिका जेजू शिवाय हेर भुरगीं आसलीं. नवीनान धैर्यान म्हणटना हांव उडोवन पडलो. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 7 1-5 पळय. तांतूं जेजूक भाव असले म्हणून सुडाळ लिखलां. नवीनान म्हाका पवित्र पुस्तक वड्डायलो. हांवें तो अध्याय चीत दिवन वाचलो आनी नव्या पंगडाच्या मनशांनी वांजेलांतलें एक वाक्य काण घेवन तांकां कुशी आसले बरी अर्थ दिवन अर्थ नातलो वाद माणसो आयकून म्हाका संताप आयलो. वय, त्या अध्यायांत जेजूच्या भावांनी जेजूक सांगलें म्हूण आसा. तितल्या मुळाफरा मरयेक हेर भुरगीं आसल्या म्हणच्या वादांत कितलो अर्थ आसा? कजीन म्हणलो शब्द जारीर नातलो देखून बापल्या भावाक आनी मावळ्याच्या पुताकी भाव म्हणूनच आपयतले आसता त्या एका वाक्याक लागून मरये विशीं आदार नातलो अपप्रसार करूंक ह्या नव्या पंगडाच्यांक नाडलो लुसिफर मतींतच हांसता कोण ना. नवीनाक आनी ताच्या पंगडाक ह्या विशीं समजूंक हांवें केल्ले प्रयत्न निर्फळ जातना हांव इल्लो तापलो. थोड्या वेळा आदीं तुमी घरा भितर सरतना म्हाका प्रेज द लॉर्ड ब्रदर रॉनी म्हणलें. ब्रदर म्हळ्यार भाव म्हणलो अर्थ जाता. तर म्हजी आनी तुमची आवय एकच म्हणचे तुमी? म्हज्या शीदा सवालाक ते एकदम मौन जाले. ह्यो आयिन्न वेळाचो फायदो उठोवन हांवें जुआंवच्या वांजेलाचो अध्याय 19:15-17 उक्तकन नवीना कुशीं वड्डायलो. जेजू खुर्सार मरतना तसो मोगाची आवय मरयेक आपल्या मोगाच्या शिसांच्या अधीन दिवन म्हणलें, ही तुजी आवय. जर मरयेक हेर पूत आसले तर मरयेक हेरांची आवय जावन उपसून दिवची गरज कितें आसली? हांवें सवाल करतना नवीन आनी ताच्या पंगडाचे संपूर्ण सलवल्ले बरी म्हाका भोगलें. जेजूक निके पितना जाल्यारय जुजे आनी निकोदेम आयिल्ले शिवाय जेजूचे भाव आयिल्लो उल्लेख वांजेलांत ना. स्टॅनीन तांचेर अकरेची भाली मारली. तुमकां सारको उजवाड मेळूंक ना देखून तुमी तशें उलयतात. तुमकां उजवाड मेळचे बसत आमी सदांच मागतां. प्रेज द लॉर्ड. समाधानेन उलोवन नवीन वेचाक आयतो जातना तसो पंगडी उठलो. आमकां सारको उजवाड मेळूंक ना देखून आमी मरयेची ससाय मागतां. देखून आमकां येमकोण फावो जाता म्हणचें गी तुमी? स्टॅनीन ताका व्यंग्य उतरांनी तोपलें. तुमकां सडीत उजवाड मेळटलो आनी तुमी बचाव जातल्यात. सर्गाची सावी आपल्याच हातीं आसल्या जिनसार नवीन उलयलो. तुमच्या उतरा प्रमाणें वेचे तर कॅथोलीक जावन आसलीं, भाग्यवंत जिणी जियेल्ली मदर तेरेजाय उजवाड मेळच्या आदीं सरल्या देखून येमकोडां गेल्या. थोड्या वर्सां आदीं सुरू जाल्लो खरो उजवाड मेळचो तुमचो पंगड जावचे आदीं सरिल्ले येमकोडां गेलात. तर येमकोण हावसफुल्ल आसतलें. स्टॅनी कोंकून उलयलो. म्हजो आब, व्हडली माय, म्हजो बाब आनी म्हजी माय हीं सर्व कॅथोलिका भावार्थान जियोन मरण पावलीं. तर तीं येमकोडां गेल्यान तर हांव एकल्यान सर्गार वचून कितें करचें? पिसांतूर जाल्ल्या हांवें तांकां सवाल केलें. नवीन आनी तसो पंगड बावुल्ल्या तोंडार फाटीं परतलो. स्टॅनी आनी रिची जिखले उमेदीन हांसले. हांव आनी स्मिता मांयच्या मरणाक हजर जाल्यांव. मांयची निर्जीव कूड मातयेक पायतना हांवें त्या विशेश अकलासाच्या वेळारी मनांत समगणें केलें. मांय, तूं सर्गार पावलाय वयतर आनी तुवें जिवंत आसतना म्हाका जेजू आनी मरये विशीं शिकयल्लें शिकोवणेंत सत आसा तर नवीन आनी ताच्या सांगात्याच्या मतीक उजवाड मागून धाड. नवीन कॅथोलीक धर्म सडून गेला ती खबर ताच्या घरच्यांक भोव आघाताची जावंक पावल्या तें म्हाका गांवांत कळीत जाल्लें. ताका कशें तरी परत कॅथोलीक धर्माक फाटीं हाडूंक ताच्या घरच्यांनी म्हाका विनंती केल्ली. पूण असल्या पंगडाक सेरवाल्ल्यांचो मेंदू सगळो धुवन वचून ते तांचेच सारकें म्हणचे स्थितेर आसता तसल्यांक परिवर्तन करचें काम तितल्या सलिसायेचें न्हय म्हणून म्हाका कळीत आसलें. पूण म्हजे मरये मायेन मन केल्यार हें काम खंडीत असाध्य न्हय म्हणलें पातळी म्हजी आसली. तितलेंत न्हय, आपले जिणयेंत आपले संवसारी कायदे बऱ्यान पाळन एक भागी मरण जोडली म्हजी मोगाळ माय
म्हाका हो उपकार जोड दिता म्हणलें विशेष धैर्य आसलें. म्हज्या मांयच्या अकालीक मरणान कंगाल जावन अनाथ म्हणल्या भोगणांनी हांव परत फाटीं पावल्लो म्हजो दिसपरचो ग्रास दिवच्या त्या परगांवांक. हांवें आनी स्मितान चिंतलें बरीस आमी फाटीं पावल्ल्या दुसऱ्याच दिसा आपल्या पंगडाच्या दोगा भावां संगी नविनाचें येणें आमगेर जाल्लें. आमकां सर्गींचो उजवाड हाडून येयल्यात. स्मितान जागवण दिली. असल्या नव्या पंगडाच्या मनशां लेगीत तर्काक देंवन उपरांत तांच्याच पंगडाक भरती जाल्ल्या धाकलेय आसात देखून हांवें चिंतून रावची गरज आसली. आमच्या घरची कोणी मेळिल्लीं गी. आमच्या पैण्या विशीं, मांयच्या मरणा विशीं आनी सर विचार केल्या उपरांत नविनान उलोवणें परतिलें. तुजो धाकटो भाव मेळिल्लो. हांवें पयलो तीर सोडलो. नवीन आपल्या आवय बापेक एकलोच पूत 5 जाणां भयणी फाटलो म्हणलें कळीत आसोनी निजायकी म्हाका मेळिल्लो तो ताच्या मामाचो पूत. म्हाका खंय भाव आसात. तूं फकाणां उलयताय हांसलो नवीन. आनी तुज्या आवय तुमगेल्या डॅरलाक पुता म्हूण उलो करतली म्हणल्यार तो तुजो भाव जालो न्हय. हांवें तर्क मांडलें. हो डॅरल गी तो म्हजो कजीन मामाचो पूत. नविनान जाप दिली म्हज्या मुखल्या तिरा विशीं कळीत नासता. हो तुजो कजीन गी पूण तुज्या भयणीन ताका भाव म्हणूनच वळखतात तें सोडया. तुज्या आवयन ताका पुता म्हूण उलो केल्लें पळोवन ती तकलेंत अस्का जाल्या कोण ना म्हूण हांवें चिंतलें. वॉट रॉनी तूं तकलेंत अस्का जालाय. म्हज्या मांयक तशें उलयनाका. जीब सांबाळ. म्हजीं उतरां तुटोवन रागान घेवन सरलो नवीन. नवीन कित्याक रागार जाताय. हांवें तुका कितेंच म्हणूंक ना. म्हज्या ताळांत शांतताय आसली. म्हाका म्हणूंक नाय पूण म्हज्या आवयक उलयलोय तें तिच्या पुतान आयकून वगोर आवाजय म्हणटाय. नविनाचो राग निवूंक नातलो. म्हाका जल्म दिल्ली आवय ती सोंसून व्हरिना. नवीन मुंदरितना हांव चुरूक जालो. ओहो तुज्या आवयक जल्म दिल्ल्या आवयक अपमान केल्यार तूं सोंसून व्हरिनाय तर जेजू क्रिस्ताक जल्म दिल्ल्या ताच्या आवयन माये मरयेक तुमी गरज नातलो अपप्रचार करून अपमान करतना जेजू क्रिस्तान सोंसून व्हरचें. हांवें उंच ताळ्यान सवाल केलें. नवीन आनी ताची इश्ट संपूर्ण मौने जाल्ले. ताणीं सलवणी स्विकार केल्ल्या जिनसार तकली बागयली. नवीन तुज्या आवय विशीं तशें म्हणल्याक म्हाका माफ कर. ती भोव बरी. फकत तुमचे दोळे उगडच्या खातीर हांवें तशें म्हणलें. हांवें म्हणटना स्मितान ताळो मेळयलो. जर तुमी क्रिस्ताक सडवनदार म्हूण ओंपतात तर ताका जल्म दिल्ल्या आवय मरयेक मान दिवचो कायदो तुमचो. स्मितान म्हणटना नविनाच्या दोळ्यांनी पश्चातापाची दुकां गळटलीं. म्हजी माये मरयेच्या बगलेक रावून सर्गार तावन मधूर हांसो फांकयता म्हणल्या बरी भोगलें म्हाका. थँक्यू.